tuka soumia, वंदन तुका दनिया, स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणाऱ्या. काकूळ तुझी दाखय, जीवित तुझे लाभय, देवा आमच्या काकूळदारा. मानून घेतावा आम्ही सगळे सृष्टी संगी, तू मोजवेस पदनी. वर्णूक आमच्या जाया पदवी तुझी वर्ती, कशी गाव तुझी कीर्ती. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसू. तुमचे सौवे आसो. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी पिडा शिडा, अनवरां, कश्टां तेंतेसवांचें वादळ येवन आसता आनी आमी ह्या वादळांत बुडटाव तशें भोगता. आनी हेंच आयच्या वाचपांत शिसांकी भोगल्लें. जड वारें येवन माचव्या भितर उदक भरतना शीस भियेतात आनी कंगळ जातात. तवळ ते जेजूक मेस्त्री आमी बुडटाव म्हूण बोब घालतात. जेजू वारें थंड करता आनी तांचो भावार्थ बळादीक करता. तर मोगाचेनो, आमच्या जिवितांत कश्टां संकश्टाची वादळां येताना आमी कंगल जावचें न्हय, बगार जेजूक आमी उलो मारया आनी ताचे शिवाय कितेंच घडना म्हणलो बरवसो सोडोवया. आनी ह्या सव कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बेटेंत आमी मागया. शनिवार असो दीस जाल्ल्यान आमी मोरयेच्या मानाक हे मीस पेटयता. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सुसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच अंगवार मोरये, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नच्या जिविताक पावों. आमेन. सौम्या काकूळ कर, सौम्या काकूळ कर. Krista काकूळ कर, Krista काकूळ कर. सौम्या काकूळ कर, सौम्या काकूळ कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, भोवभाग घेवन अंकवार मोरयेची शेकाय आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोश नाव. हे मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटय आनी सर्गा सस्नच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव, तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवो चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान नातानाक दाविदाशी धाडलो. तो ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हणलें, एका शारांत दोग मनीस आसले, एकलो ग्रेस्त आनी एकलो दुबळो. ग्रेस्ता लागीं बकरांचे आनी गोरवांचे जायते हिंड आसले, पूण दुबल्या लागीं एक शेळी शिवाय दुसरें कांयच नासलें. आनी ती ताणें विकती घेतली.
ताणें तिका पोसली आनी ती ताच्या भुरग्यां सवे वाडली. ती तांचेच काण खातली, ताच्याच पात्रांतले पियेतली आनी ताच्याच उस्क्यार न्हिदतली. ती ताका एका दुवे सारकी आसली. एक दीस ग्रेस्त मनशाच्या घरा एक सोयरो आयलो, पूण आपणाशी आपल्या पयनाराक एक जेवण करूंक आपल्या काशा बकरां वा गोरवां मदली एक मोनजात घेवंक तो तयार जालो ना. पूण ताणें दुबळ्याची शेळी घेतली आनी आपणाशी आयिल्ल्या सैऱ्याक ताणें जेवण तयार केलें. दावीद त्या मनशाचेर रागार पेटलो आनी ताणें नातानाक म्हळें, जिवंत देवाचो सापूत, अशें केलां त्या मनशाक मरण फावो. ताणें असलें कर्तूब केलां आनी दया दाखोवंक ना देखून ताणें एका शेळयेक 4 शेळयो फारीक करूंक जाय. तेन्ना नातानान दाविदाक म्हळें, तूंच तो मनीस, सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. हांवें तुका अभिशेक करून इस्रायलाचो राय नेमलो, सावलाच्या हातांतलो तुका निवारलो. तुवें म्हजी बेफारवा केली आनी हितीत उरियेचे बायलेक तुजी पतीन करून घेतली देखून तुज्या घराण्यांतल्या वयली तलवार केदींच पयस सरची ना. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव तुज्याच घराण्यांत हांव तुजे विरोध वायट उपसाशें करतलो. तुज्याच दोळ्या मुखार हांव तुज्या बायलांक काडून तुज्या पेल्याक दितलो आनी दिसाच्या उजवाडा तो तुज्या बायलां सवे न्हिदतलो. तुवें हें काम गुप्ती केलें, पूण हांव तें सगळें इस्रायला मुखार दिसाच्या उजवाडा करतलो. तेन्ना दाविदान नातानाक म्हळें, हांवें सर्वेस्परा विरोध पाताक केलें. नातानान दाविदाक म्हळें, सर्वेस्परान तुजें पाताक बक्षिलां. तूं मोरचो नाय, पूण ह्या कर्तुबा वरवीं तुवें सर्वेस्पराची बेफरवा केले देखून तुका जल्मसोय आसा तो पूत मरतलो आनी नातान आपल्या घरा परतलो. दाविदाक उरियाचे बायलेक उदेशी जल्मल्या भुरग्याचेर सर्वेस्परान क्यास्त धाडली आनी तो भोव पिडेस्त जालो. दाविदान आपल्या भुरग्या पासत प्रार्थना मागलें आनी उपास केलो. तो भितर गेलो आनी सगळी रात धर्नीर न्हिदलो. ताच्या घरचे मालगडे ताचेशी येवन ताका उठोवंक प्रयत्न करूंक लागले, पूण तो कबूल जालो ना आनी तांचे सवे तो जेवलो ना. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मोन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काण व्हर नाका. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. तुजे सर्वणेचो संतोष परत्यान हांव भोगिसो कर. एक उदार मोन दिवन म्हाका थीर कर. तेन्ना तुज्यो आज्ञा मोडटल्यांक तुजी वाट हांव दाखयतलो आनी पातकी तुजे थंय परतून येतले. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो. पुताचेर विश्वास दवरता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसा सांज जातच आमी पलतडी वचुया म्हणालो जेजू आपल्या शिसां लागीं.
तेदवा तांणी लोकांक दांड सोडलो आनी जेजूक मचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. ताजे सांगता हेर मचवे आसले. तितल्यार एक जड वारें उठलें आनी लारां मचव्या भितर मारन मचवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुखान आसशी उश्याक तकली तेंकून न्हीद काडटालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेर नाय मू. जेजून उठून वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पूण ते भोवसर भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक काल जातात. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्त. हाचें किर्तन सांगता, एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. काळीज नितळ आसल्यार मात्र आमकां देव खंयच्यो खंयच्यो संगती दिता आनी ह्यो खंयच्या उपकाराक म्हणलें समजता. ह्या घडये मोरयेच्या स्तुती गायनांत हांव एक शब्द विसरूंक सोदतां. पदवेदारांक ताणें उंचासनांत हांव सकला गेले आनी किरकोळ्यांक उंच उबारले. पदवी आमकां मेळची देवाचें राज प्रगट करच्या. इगर्ज मात ती पदवे आसले मनीस आसा. जावं पुरो आमकां भोगता एका दियेसींत एक बिस्प आसा, एका फिरगजेंत एक फिरगज बिगार आसा. ह्या आमच्या कुटुंबांत घेया घरची मनशां, कुटुंबाचो वडील, ताका एका नमुन्याची पदवी आसा. पदवेक थोड्या फावटी आमी म्हणटा सोऱ्याक आमाल आसा, पूण पदवेक सोऱ्याच्या की चड आमाल आसा. हें वैगिनय म्हणलें आयच्या राजकारणांत एक बरी दिश्ट घाल्यार तुमकां कळटा. ती एक पदवी मेळच्या खातीर मनीस कितल्या जाणांचेर हल्लो करूंक कोण करूं सयत फाटीं सरना. पदवी मेळच्या खातीर हो दाखलो हांव दितां आयच्या पयल्या वचपाक सरी जावं. नातान प्रवादी येवन दाविदा मुखार कितली बरी करून एक काणी सांगता. गिरेस्त आनी दुबळो मनीस, आनी दुबळ्याक एक शेळी आसली आनी त्या शेळयेक आपल्या दुवे बरीच बसुल्ले. गिरेस्त मनशाक जायत तांक आसली, पूण तो दुबळ्या मनशाची ती एकच शेळी लुटूंक पळयता. आनी दावीद रागान भरिल्लो म्हणटा हांव ताका शिक्षेक लायता. म्हणटा आसतना नातान सांगता तूं सुथो. अरे हो आसा फरक. पोरण्या सोल्ल्यांत हांव नव्या सोल्ल्याक येता आसतना देव हर एक घडये काकुळदार. पोरण्या सोल्ल्यांत देव उपरांत उरियाच्या बायले कडेन दावीद एकवटल्यान तांकां जल्माल्ल्या भुरग्याक शिक्षेक लायता, मरणाक लायता. नव्या सोल्ल्यांत त्या पातकी स्त्रियेक वोण हाडून ह्या प्रदवारी स्त्रियेक वोण भोवशा विनगीच ती आसली, पूण जेजू तिका म्हणटा तुमचे मदें तुजी पातकां मोगसाली, या तुमचे मदें गुन्यांव करिनातलो पयलो फातोर मारा. जेजू किरकोळ्यांक राखता. पूण दावीद राय इतलो व्हड पदवेदार, ताका खंयच्याय नमुन्यार बायल जाय आसले जाल्यार खंयच्या आपल्या परजे मदले खंयच्या एका बायलेक वीस येते आसले आनी त्या काळार सडीत बायल्यो आसल्यो. पूण ताची दिश्ट उरियाच्या बायलेचेर पडटा. तिका त्या आबलेसान आश येता. तिका एक लुटून म्हणल्या बरी, कित्याक कालच्या दिसांनी या गेलत्या दिसांनी आमी आयकलें खंयच्या नमुन्यान उरियाची वाट सुकयता म्हूण दावीद. एक राय आसुल्लो एका बायलेच्या आशेक लागून आपल्या चिंतपानच इतलो किरकोळ जाता, देवान ताका शिक्षा लायची पडले. देखून थोड्या फावटी म्हज्या लागीं पदवी आसा, हांवें कितेंय आपणाव येता म्हणून देवाचे उपादेश. हे पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करिनाका, पेल्याच्या वस्तूची आशा करिनाका. आनी दावीद राय जाल्लो निट्ट एका साद्या बायले खातीर देवाचे उपादेश निट्ट मोडटा.
पदवी आमकां थोड्या फावटी दिश्ट सुकयता. देवाचेर कोणसून आसक जाय आसली दिश्ट दुसऱ्या संगतीचेर. पदवी आमी कशी वापरूंक जाय जेजून आज दाखलो दिला. जेजू जाय जावन म्हणल्या बरी ओगेस न्हिदोडून सासलो आपल्या शिसांक दाखोवच्याक. उपरांत तो निट्ट म्हणटा उदकाक आनी वाऱ्याक लेगून, कित्याक ह्यो दोन सक्ती आमकां पोरण्या जायते सांगू आयकूंक मेळटात. वारें आनी उदक ह्या दोनाय सक्तीक उत्पत्ती पुस्तकांतच रसण जाता आसतना वारें आसलें आनी उदक आसलें, ह्यो सक्त्यो. आनी जेजू दाखोवन दिता ह्या सक्तींचेरय आपणाक पदवी आसा, पूण बऱ्याक वापरच्याक. भाव भयणीनो, देवान आमच्या हाता खाली जायत्यो सक्त्यो दिल्यात, पदव्यो दिल्यात, बऱ्याक वापरच्याक. केन्ना आमी ह्या सक्त्यांक लागून ह्या पदव्यांक लागून दुबळ्यांची अस्कत्यांचें शोशण करता, त्या वेळार दाविदाक जाल्ल्या बरी देवी आमकां, हांव म्हणना शिक्षेक लायता, देवी ताच्याच मापान ऊंस आशिल्ल्यांक किरकोळ करता आनी किरकोळ आशिल्ल्यांक ऊंस उबारता. जशें आबेलाचें रगत देवाक आयकलें, त्याच म्हण्यार खंयचो कश्टूंचो मनीस देवाक उलो मारता, देव ताचो ताळो आयकता. देखून आमच्या हाताखाल खंयच्याय दुबळ्याचें शोशण जावचें नाका. आमकां तांक ना जाल्यार ओगेस रावया, पूण आनी एकल्या हल्क कन्न सकयल कन्न दुबळे आशिल्ल्याचें फार्न आमी जियेल्ल्यांत आमकां 6 दिसांक तें बाळवाना. जेजू आमकां ह्या संगतीन आदार दिवं. Kangi somya kaniko mogal tuja burgyancho tin washikal sandyuncho zaun tu tuja mogacho undo gowan so betaitau bapa Faida kanso arpitaham tuka Kutho mogaso ekvotaso Bapa Krista kudragati tuangka Kangi somya kaniko Mogal tuja burgyancho Din washikal sandyucho Zauntyo tuja mogacho. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर्देव मानून घेव. कनवळ्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मायेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या सर्गींच्या आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानू अशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांकवारी मरयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय.
बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. Bavarta sogut părgătuia. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पोनावरी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दोन मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोसजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत जुजे ती सोपती भगवंत दंडुता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तीचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुझे बाग म्हाका फावना पूण तुज्या तुज्या उतरांत भलायकी म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Musuat musuntosta Deva mocha tarukatai ullasta Musuat musuntosta Deva mocha tarukatai ullasta Vâlpic servei sporaci Musoci gaita Atmo muso देवातून संतोषान उठता आपले चरण दासीचे ताने दया दाखयली देखून म्हाका सजनांगा सदे म्हणटली मोसो आत्मो संतोषता देवा मोच्या तारुकांतय उल्हासता Mozo atmo santosta Deva mocha tarukate ullasta. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, बगयंत आंकवार मुरये देवाचे माथेच्या उगडासाक आमी तुका भेटोवच्या ह्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलाय. ह्या पोशणाचे घटायेन आमचे माये परी तुजी खुशी पाळोवन सर्गार तुजी ससनाची सोडवण बगूंक आमकां आमी तयार जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचे आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. कार्मेल मायेचे नोवेन. ए भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटां. आपणाक चरण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून काळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये
कोण ना तुझे बरी भोळे माये कतनातले आंकुवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां येदरिया सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली आतांय तुका त्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पतयेनीन आनी तीर भरवशान तुजे सशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता आमच्यो गरजो मोरये माये मुखांत सर्गींच्या बापा थंय उबारुया मागया उगडास कर ये बोदायळी आंकवारी मरिये तुझ्या आसऱ्याक दावरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना हे पतयेनेन धैर्य कण घेवन तुजे कडेन धांवून येता ह्या आंकवारींची आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी आमेन नमान मरिये कृपे बरल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मोपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाची सुंदर राणये आमा पासत विनंती कर नमान मरिये कृपे बरल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मोपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाची सुंदर राणये आमा पासत विनंती कर नमान मरिये कृपे बरल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये मोपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाचे सुंदर राणये आमा पासत विनंती कर अर्गा मागणे ए भाग्यवंती मरिये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता वडा पातयेनेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ये घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गेच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे आमेन वचून येयात क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Carmel dongrar soce saibili asam sumantuka Magni amci घेऊन वर्गे सर्गा सोंदी आशीर्वादा चिन्हे पर्वत चढताना आपटून थापटून पडताना घे आमच्या आधारा कणबे साराय दोस्ताना उर्बा आमची निवताना जेजू दयेन सांगे कुथर खुशीताची करून दियादा Carmel dongrar soce saibili asam sumantuka Magni amci घेऊन वर्गे सर्गा सोंदी आशीर्वादा मोगाल पुत्रा सोहवे Amvar Moria Shirwadi Amra Magam Pusaci Kurveniवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन